घरपट्टी वा आनी कसल्याय कामा खातीर एजंटा कडेन वचूं नाकात अशें आवाहन मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान केला। 2 दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन मुरगांव पालिकेच्या फटीच्या घरपट्टी पावते विशीं बातमी केल्ली। कशे तरेन एका एजंटान फटीची पावती दिवन एकल्याक फटयल्लो हाचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घातिल्लो। हे फाटभुंयेर नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार उलयतालो। 2 दीस जाले हांव एक सोशल मिडियाच्या हेचेर तें पळयल्लें, पूण जेन्ना आमी चॅक केलें आमच्या म्युनिसिपालिटी तेन्ना अशी गजाल आमचे कडेन कांय घडोवन येवंक ना। पूण तुमच्या माध्यमांतून हांव सोदतां तो कोण केला जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी आमकां सांगपाचें, जशें हेचेर आमी कितें घेवन आमी सांगपाक शकता, प्रॉब्लम सॉल्व करपाक शकता। पूण अशें आमचे कडेन कांय येवंक ना। पूण फुडें जर अशें कितें जाता घडटा जाल्यार कोण हांव पयलीं सांगूंक शकता जाल्यार एजंटा कडेन तुमी मातशें वचनाकात। हांगा एजंट जास्ती येता आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतून एजंट जर हांगा कोण येत जाल्यार आमी तांकां उबी रावचे ना। तुमचे कोणाचें काम आसा तर तेणी स्वयं आपूण येवपाचें हांगा चेअरपर्सना कडेन म्हाका येवन मेळपाचें नाल्यार चीफ ऑफिसर मेळपाचें। तुमची कामां तुमी भायर एजंटा कडेन घेवन करचे न्हू, कित्याक मागीर आमचे म्युनिसिपालिटीचें नांव काडटा। पूण खंय तरी हें घडलां तें जाल्यार तेणी हांगा येवचें। तेणी जर कंप्लेन करपाक जाय जाल्यार तेणी येवन अवश्य कंप्लेन करची, आमी तेचो साथ ताका दितले।